गोवा मायल्स बेकायदेशीरपणान खासगी पर्यटक टॅक्सीकारांची भाडी चोरता असो आरोप कोलवा कॅब असोसिएशनाच्या जाळवणदारांनी आमदार वेन्झी विएगासा कडेन केला. ॲपाचेर बुकींग नासतना थेट येवन प्रत्यक्ष गिरायक चोरून व्हेल्ल्यान आमच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें कॅब असोसिएशनाचें म्हणणें आसा. अशी बेकायदेशीरपणां करपी गोवा मायल्साक आमी आडयतले, तशेंच गरज पडल्यार कायदेशीर कारवाय लेगीत करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार वेन्झीन दिल्या. आता आम्ही कोलवा टुरिस्ट कॅब ओनर्स असोसिएशन सगळे वी बिलोंग टू द कोलवा कॅब ओनर्स असोसिएशन फ्रॉम कोलवा. धाकटो इश्यू म्हळ्यार आमचो गोवा मायल्स. आजकाल गोवा मायल्स भाडी खंय माताय, असोसिएशना भायर माताय विदाउट गेटिंग अ प्रॉपर OTP. खंय रावन स्टँड ना, नो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येताय आनी भाडी कलेक्ट करून घेतात. आता असोसिएशना गाडी आहाय तेंकडे भाडी कितको व्हरपाची, तेम बिजनस कितको करपाचे. सो वी आर इन आमकां मातशें प्रॉब्लम जाता की आमचे ते गोवा मायल्स भाडी घेताय ते आमचे बिजनस हायन उडयतात. सो वी वूड लायक टू हॅव अ सोल्युशन विथ द गोवा मायल्स एज टू दे नीड द प्रूफ ऑफ द OTP आनी कितें हें जाल्यार वी शूड association through the association or through their limitations, they should have a fair and square business policy, not bite into the other businesses or the other owners around. So आज आमगेले कोलवा टॅक्सी ओनर्स इल्ले. द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. गोवा मायल्स तुका ॲपाचेर धंदो करपाचो तुमगेलो इज युअर SOP. म्हणजे तुका ॲपाचेर कोणें जरी तरी बुकींग केलें जाल्यार ते बुकिंगाचेर तुवें येवन कलेक्ट करपाचें आनी ते कलेक्ट करचे म्हूण तुका एक OTP आसता. सो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाणाल्यान कावेलोसी बी आख्खे बेल्टाक कोलवाक गोवा मायल जरी तरी विथआउट OTP येयले जाल्यार वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट यू आर गोइंग टू गो बॅक. वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ बिकॉज इलिगली यू आर पिकिंग अप आवर गेस्ट विच आर बेसिकली फ्रॉम आवर असोसिएशन्स अँड आवर टॅक्सी स्टँड्स जे भुरगे थिंग जे काम कोताय ते हॉटेला जे टॅक्सी भाड मारपाय थिंग तुम येताय आनी तुम OTP नासतना पिकअप कोताय. हे आमी अलाव करपा नाय आनी वी वूड वॉन्ट फूल कॉपरेशन ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट. कोणे जर ह्या भुरग्यांनी तुमकां आपयले सो दॅट डज नॉट मीन दे आर गिल्टी. तेमकां OTP ना म्हूण ते तुका आपयताय. तुका OTP आहा जाल्यार कोण गोवा मायल्स आडावपा वचनाय. सो OTP नासतना गोवा मायल्स जरी कोलवा इगोजिको दिसती पडले वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट एक्शन इज टेकन. इट इज अ क्लियर मेसेज टू गोवा मायल्स ऑपरेटर्स. Please tell your people that do not enter Benaulim constituency without a proper OTP. Otherwise, we are going to stay united and we are going to make sure that if you are wrongly entering our constituency and pulling the business, which is illegal, and we are not going to allow this.